रेशन कार्ड फक्त तुमच्या घरात कितके मनशां आसा न्ही ते कळपा खातीर आसतले हां हय आनी तेतून तुका पिड्यासाठी कांय नाही मेळपाना सबसिडी फूड मेळपाना काय ना रेशन बी काय म्हणजे आता ते तुम्ही करतले ग्रीन रेशन कार्ड काय कोण करत तुम्हीच करतले म्हणजे तुमका आता काम वाढले हय असं तीच जायना सांभाळणं सध्या रेशन कार्ड अशें न्ही पण कितलं बजेट सर तो 5 लाखाच्या वर 5 लाखाच्या वयर जे का आहा तेका हे ग्रीन कार्डा ग्रीन कार्ड फकत लोक कितलो आहा तो घरान गमपाक घेतले हय तेका आयडी कार्ड करता हा न्हू थोड्यांक कितें आसता थोडे आधार कार्ड बीन आसता न्ही तेजे एकट्याचें नांव आसता घरांतल्या मनशांचें कळना न्ही घरान कितके मनशां आसता न्ही त्या खातीर तेंका थोडे तेका बेनिफिट काय आसता बेनिफिट आयडेंटिटी ओनली फॉर आयडेंटिटी पण तुम्ही ते हे करतले सगळे हय म्हणजे आता तुमका त्याचं कसं कितें करप कशें आसतलें हे बी कितें सांगला काय आयज डायरेक्ट घोशणा जाल्या आणि तुमका कळना डायरेक्ट घोशणा जाल्यार आमी तेजे रेशन कार्डाचे म्हणटलेच न्ही हां दीस इज नॉट फॉर एम पिड्यार स्टॉक हां ओके ग्रीन कार्डाचे सर सर्वे बी केला कितली आसा ना तो अजून कळलं जावना सर तर तुम्ही इन्कम त्यांचे घेतले इन्कम घेवचे पडटले बाबा कशें कितें ते सेग्रिगेशन कशें जातलें 5 लाखाच्या वर कोण आसा ते पण ते कशें करतले तुम्ही आयडेंटिफाय करपाक जाय न्ही पण कोण करना जाल्यार कशें आणि सर, कळटलें आमकां ते कंपल्सरी ना न्ही ते हय. कोणाक जाय जाल्यार तेंच्यानी पण apply गोंयांत 5 लाखा सकयल इन्कम आहा थोडे चडशे सर आता ते ग्रीन करतले पळय कार्ड सर ग्रीन कार्ड करता ते हळूहळू येल्लो जायत जाल्यार मागीर ना तशें जावपाक ना. तशें 5 जावपाक लाखाच्या वर आसता तांकां मेळटलें तशें मॅन्युप्युलेशन जावचें ना कोण गैरफायदो घेवचो ना ना कित्याक ते हेज्या खातीर फुडा खातीर न्ही तांकां तेतून कांयच न्हू मेळपाना पूण समजा कोणी घुसयले जाल्यार ग्रीनाचे येल्लो केले जाल्यार ना ना तशें जावपाचें ना चडशे गव्हर्मेंट स्टाफ भायर पडटले